गेल्या 2 दिसांत गोंयांत जी चर्चा जाल्ल्या हाचेर पळोवन खूब वायट दिसलें। एक कीव आयलो की मंत्रिमंडळाचे जे आमदार आसा, जे मंत्री आसा, ते जॉब्स तरणाट्यांचो भविश्य जो आसा तो विकूंक काडला। गोंयची जी युवा पिढी आसा, आवय बापूयच्या कश्टान तांकां शिकयता आनी हे वांगडी मंत्री आनी ताचे सरकार जो आसा ते प्रत्येक जॉबाचो लिलाव करता। जेन्ना बीजेपीचो एक MLA तो दुसऱ्या आपल्या वांगडी मंत्र्याचे आरोप करता की ताणें हे जॉब्स विकल्या, तेन्ना खंय तरी मुख्यमंत्रीन दखल घेवपाक जाय। अशें न्हय की तो MLA जो सांगता तो कितें दुदान धुल्लो आसा। ताका खबर आसा प्रत्येक आपले मंत्रिमंडळ आनी हे सरकारान जे वांगडी आसा तेच करत आयिल्ले आसा। दुसरीकडे 70चो आमदार तो GMC जो आसा तो आपल्याच लोकांक ते भरती करता, करून आपल्या लोकांक, पण तो गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर, तो गोंयचो भलायकी मंत्री, तेन्ना सगळे गोंयचे जे तरणाटे आसा तांकां ते नोकऱ्यो, तांकां योग्य तो कॅपॅसिटी आसा, योग्य तांचे क्वॉलिफिकेशन, तांकां ते नोकऱ्यो मेळपाक जाय। फक्त अमकेच अमूक विधानसभेचे लोक जे आसा, आपलोच वोटर बँक आसा, तांकां नोकरी दिवप हे कितपत योग्य आसा? ह्या मंत्र्यांनी आमचे गोंयचे तरणाटे आसा तांचो सौदा केल्लो आसा। पळोवंक येता 30 लाखांक कोण जॉब विकता, 35 लाखांक कोण जॉब विकता, फक्त दलाली करून फुडें सरल्या। खेद जाता, चीव मारता तांचो। इतलो कीव येता की मुख्यमंत्री ओगी कसो रावता तेच कळना। ताजो कितें हातभार आसतलोच नक्की, जाल्यार तो कितें तरी उलोवपाचो। जेन्ना तरणाटे जे शिकतात, कश्टान शिकतात, आवय बापूय कश्टान तांकां शिकयता, तांकां योग्य प्रमाणे जॉब मेळपाक एकदम गरजेचें आसा। पण खंयचोच वांगडी बीजेपी मंत्रिमंडळान जे आसा, सरकारां आसा, ते कोण काय उलयना। 30 लाख 35 लाख हे जॉब जर विकले काडले, फुडलो भविश्य कितें गोंयचो? जे तरणाटे भुरगे शिकता तांकां उदाहरण आमी कितें दिता की मंत्रिमंडळान जे आसा आमदार, बीजेपी सरकारान जे आसा फक्त जॉबाचे लिलाव करता, तेन्ना आमी शिकू ना शिकू, आमकां पयशे दिल्यार जॉब मेळटले। तेन्ना योग्य वेळ आसा की गोंयच्या जनतेन आतां फुडें सरपाक जाय। हे सरकार जे बीजेपीचे आसा तांचे 100 अपराध जाले, 100 पेक्षा मायज जाले आसा। तेन्ना तांकां धोडो शिकयतले, तांकां शिक्षा दितले ते गोंयचे तुमी आमी सगळे लोक। आनी आमचे सुदर्शन चक्र म्हणल्यार तर इलेक्शनचे वोटिंग बूथ। इलेक्शनच्या वोटिंग बुथार वचून योग्य तो आमी उमेदवाराचो निवडपाक जाय की हांकां फक्त धंदो करपाक जाय, दलाली करपाक जाय आनी भुरग्यांचो फुडाचो सौदा करपाक